एका आवयन पॅरलायज जाल्ल्या आपल्या 10 वर्साच्या भुरग्याक लूज ह्या शारांत ह्या गांवांत घेवन गेली. आनी ह्या लूज ह्या शारांत वेताना कोण एकल्यान ताका सांगलें, तूं मारया वरवीं जेजू लागीं मागणें केलें जाल्यार जेजू तुजें मागणें आयकतलो. तूं मागणे वरवीं जेजूक तुवें मागणें केलें जाल्यार जेजू तुजें मागणें आयकतलो. आनी जेन्ना ही लूज ह्या गांवांत पावली तेन्ना पिडेवंतांचें मागणें चालू आसलें आनी पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद पाद्री दितालो. आनी हो पवित्र संस्कार पाद्री घेवन ह्या भुरग्याशी लागीं पावतकूच हो भुरगो म्हणूंक लागलो, तूं तर म्हाका बरो करिना जाल्यार हांव तुज्या आवयक सांगतलो. ही उतरां आयकून पाद्री परत पवित्र संस्कार घेवन परत त्या भुरग्याशीन गेलो आनी हो भुरगो परत हीच उतरां तो उलयता, तूं तर म्हाका बरो करिना जाल्यार हांव तुज्या आवयक सांगतलो. आनी त्याच वेळार तो भुरगो बरो जाता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या भुरग्यान मारया वरवीं जेजूशी मागलें आनी जेजून ताका बरो केलो. तर आयज आमी आंकवार मारयेच्या जिविताचेर नदर मारुया. पयले सुवातेर आंकवार मारयेन देवाच्या उतराक मान दिलो, देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो, देवाच्या उतराक वय येस असो जबाब दिलो.